कोमुनदादींचेर खासा अधिकारी नेमपाचो सरकाराचो निर्णय लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावंक असो आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसीन केला। कोमुनदादींनी स्कॅमा असल्यार तांची चौकशी करात, अधिकारी नेमून कोमुनदादींनी सरकारान मेतेर जावचे न्ही अशें ट्राजन डिमेलो म्हणटा। दुसरे वटेन सुदीप तामणकार म्हणटा कायतो आनी टिकलोवाड ताणें केल्ले कागाळीचेर अजून FIR जावंक ना। कम्युनिदादीच्या वेव्हाराचेर नजर दवरूंक सरकार अध्यादेश काडून खासा अधिकारी नेमतलो अशें मुख्यमंत्र्यान बुधवारा मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मिडियाक सांगिल्लें। सरकारान सेरुला कम्युनिदादीच्या फाटल्या 25 वर्सांच्या वेव्हाराची चवकशी करूंक हायकोर्टाचो निवृत्त न्यायाधीश नेमचो अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो मुखेल म्हणयारो ट्राजन डिमेलोन केल्या। NCP strongly condemns this interference into the operations of the Comunidad, which has to be done by the managing committee. If there is any fraud, he has to investigate into it. Appoint an officer to investigate, not to decide on Comunidad matters. If the Chief Minister is honest in curbing corruption, then we challenge, NCP challenges him to appoint a retired High Court judge commission to look into the allotment of land for the last 25 years in Serula Comunidad with a point of reference to fast track the land allotment to Dilip Purulekar Tourism Minister. Before the commission, we will place all evidence. कायतू सिल्वा आनी ग्लेन टिकलो भारतीय नागरीक न्ही म्हूण आपणे कागाळ केल्ली, पूण तांचेर अजून FIR जावंक ना अशें सुदीप तामणकार म्हणटा। येता ते लोकसभा वेंचणुकेंत काँग्रेसीक गोंयच्या नाच करची म्हूण काँग्रेसीचो आदलो म्हणयारो सुदीप तामणकार आतां म्हणटा। 15 एप्रिलाक हांवें कायतूचेर जी पळय 154(1) CRPC कंप्लेंट घातल्या रिगार्डिंग सिटीजनशीप इश्यू, ती FIR आयज पर्यंत कित्याक नोंद केली जायना, ती कंप्लेंट कित्याक रजिस्टर केली वचना। आनी सेम डे त्याच दिसा 15 एप्रिलाक हांवें कलंगूट पुलीस स्टेशनाचेर ग्लेन टिकलो हेचेरूय तीच कंप्लेंट घातलेली आसा, सेम कंप्लेंट सिटीजनशीप इश्यूवाचेर, ती कित्याक रजिस्टर केली वचना। सगळे लोक जे आसा पळय काँग्रेस पक्ष हेंचे खंय तरी हीच संबंध सरकारा कडेन जपलेले आसा, किंवा काही लोकांचे खंय तरी दबावाचें राजकारण आयज मनोहर पर्रीकारा कडसून चलता। आतां लोकसभेच्या इलेक्शनान धाडपाची तयारी जाल्या आनी हांव लोकांक तें आव्हान करता की येता त्या लोकसभेन खंय तरी काँग्रेस पक्षा सकट हांकां हद्दपार करपाची गरज आसा आयज गोंयच्या जनतेन। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार आनी सुशांत पळ। शिरोळे गंगानगरांत एका घराक बुधवारा राती उजो लागलो। घडणुकेंत भांगराच्यो वस्ती आनी सामान जळून काबार जालें। घरकार संतोष नायक म्हणटात 40 ते 50 लाखांचें लुकसाण जालां। उजो लागलो तेन्ना घरांत कोणूच नाशिल्लो। शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो लागलो असो दुबाव घरकार संतोष नायक उक्तायता। उज्यान TV, फ्रीज आनी हेर सामान जळून गोबर जालें। तशेंच सणा उत्सवा खातीर घरांत भांगराच्यो वस्ती हाडून दवरिल्ल्यो त्योय गेल्यो अशें घरकार सांगता। तेन्ना हांव घरान आशिल्लें, कोण नाशिल्लें आमी। इन्सिडंट कसो जाता म्हाका कांय खबर ना, कोण कसो उजो लागलो तो म्हाका कांय खबर ना। आनी उजो हांगसरल्यान भितर लागलो, हांगसर खाटी लागल्यो पयलीं, हांगसरल्यान स्टार्ट जालो येतो उजो। आनीक कंप्लीट सगळी आरमारी 6 आरमारी सुमार कंप्लीट लासून सगळी गेली सगळी। आनीक तेजे गोल्ड लायले 30 लाखा सुमार गोल्ड लायले। 30 लाखा गोल्ड कांयच ना, मातशें मातशें सादें कितें मेळ्ळे कडेन सगळें काबार सगळें जालें। 30 लाखान प्लस टोटल 50 लॅक्स म्हाका दिसता सगळें मेळून 50 कपडे गेले। सद्या आमकां कपडे सुद्दां ना, एक घालतात तेच कपडे। गंगानगर वाठारांत फाटल्या म्हयन्या सावन लोकांक लायटीचो बरोच त्रास जाता। लायटीची वोल्टेज बरी चालता, ताका लागून शॉर्ट सर्किट जाला आसूंये असोय घरकाराक दुबाव। लायटी म्हाका चड डावट आहा तेजो लायटीचे। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर विवेक प्रभू। घेवया एक वेवसायीक विसव।